हरे कृष्णा. सगळा स्वागत करताची. हिज ग्रेस वृषभानु प्रभून आमकां आव्हान करताना इंट्रोडक्शन परिचय दिताना त्यांनी सांगले की कशी कृष्ण द्वैपायन व्यास देवान तांगेल पूर्णत्वा खातीर श्रीमद भागवतम रचन करून देवाल आनी भक्ताल विशय तांणी सांगल्यान. कशी यमुनाचार्याल पूर्णत्व करचे खातीर हांणी रामानुजाचार्यान श्री संप्रदाय स्थापीत केले. तशी मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळेला का आमगेल योग्यत कसन आमगेल पूर्णता कसं म्हळ्यार हरिनाम करचे, देवाल स्मरण करचे, तांतू आमकां समाधान मेळटा, तेच आमगेल पूर्णत्व मेळटा म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. मुखारी ईशावास्या विशय सांगताना अशी सांगिल्लें आसा की आमी ऑलरेडी एक कोणाली घरा रेडीमेड अपार्टमेंटा येवन राबली खंय, ते पुरा फर्निश्ड आसा, पुरा आसा म्हणून. तशीची हे 33 कोटी देवदेवता हांणी पुरा सृष्टीचे पुरा चलन पळयता आसाची, देवाल अनुग्रहान, देवाल आशीर्वादान, उपदेशान तांणी करता आसाची. वत की पावस की ते चलता आसा. तशें म्हणटाना आमी देवाल थंय व्हड एक हात आसा म्हूण ताणें देवाल खातीर अनुभूत जावन आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी जन्नी फस्टान ईशोपनिशदान सांगिल्लें आसा की कोटापुरती पोटापुरती म्हणून. म्हळ्यार हे प्रकृतीन देवान पुरा प्रचूर मात्रान पुरो दिलेलें आसा. जाल्यार आमकां कितलो कोटा म्हणून सांगिल्लें आसा पळय, ताजे पुर्तीक आमी पळोवका म्हणून. चड आशी दुराशी केल्यार दंड स्वाभाविक आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. पयरी विप्रसुदामा प्रभुजीन सांगला कशी आमगेली भावना, आमगेली गुणवत्ता भक्तीन तू बदलूं येता म्हणून. आज आम्ही तिन्ही मंत्राविषयी चर्चा करूया. हांव ते श्लोक सांगता, तुम्ही मनान तुची घरकडे ताजे अपास सांगाची. असूर्य नाम ते लोके अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः. असूर्य नाम ते लोका अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः. असूर्य नाम ते लोका अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः. असूर्या म्हळ्यार असुर जन, नाम म्हळ्यार विख्यात आसाची म्हणून असल नावान, ते तांणी, लोकः म्हळ्यार प्लॅनेट्स, अंधेना काळकांत आसाची, तमः म्हळ्यार डार्कनेसान तू काळकांत आसाची, आवृतः तांणी धामकून आसाची, तन म्हळ्यार थंय, ते तांणी, प्रेत्या मोरून जतरी, अभिगच्छन्ती असल जागेर रिक्ताची, ये पुराजन, के सकडजन, च आणि आत्महना कोण आत्मा मारताची, जनहा म्हळ्यार आम्ही. ताकाची प्रभुपादान हाजे अशी रुपांतर दिला की कोण आत्मा हनन करतकी, आत्मा मान घालतकी, तांणी असल लोकां वचून पावताची खंय असुरी आणि अज्ञान भोर नसा म्हणून, अंधकार जनाल कडेन थंय वचून तांणी पावताची म्हणून. अंतू असुर आणि सूर लोकाले स्वभावाचे विशेष वर्तनाचे वर्णन केलेले आसा. आमकां कळका की अंतू असुर आणि सूर म्हळ्यार कोण म्हणून. असुर कोण म्हणून कळल्यार आमकां असुर जनाले महत्व कळटा. असुर, असु हाजे अर्थाची देहांत भ्रमण करतलो, र म्हळ्यार रमणती, रमती म्हळ्यार कोणाक हे देहांत भोग कोण, विषय भोग कोण रमण करता की तांकां असुर म्हणलेलें आसा. तांणी अधोगामी जन, केन्नायची तांणी स्वताले नश्ट करचे पळयताची, स्वतावे बाद दिताची आणि दुसऱ्यांकय सुख प्रदान करनाची, आणि तांगेल हे कारणा निमित्त तांणी आत्मा मारून घालून हे नरका वच्चे वाट पळयताची म्हणून सांगिल्लें आसा. असुर जनाले 3 नमुने वर्तन आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. अज्ञान जावन आसील असुर, अश्रद्धान जावन आसील असुर आणि संशयात्मा असुर म्हणून. आमी पळोवया अज्ञान असुर म्हळ्यार कोण तामसीक आहारांतू, तामसीक वृत्तींत आसता, कसन चांग कसन वायट तांकां कळना, आत्मा साक्षात्कार कोण घेवका म्हणून तांकां त्या मार्गार वचनाची, आणि परम भगवान कृष्णूची म्हणून तांणी विश्वास करनाची. अशें सांगिल्लें आसा जगत्यांतू हे असल अज्ञान असुर मस्त पळोवच्या मेळटाची म्हणून. दोन्ही असुर म्हळ्यार अश्रद्धान असुर म्हणून हे भारतांतू मस्त जन पळोवच्या मेळटाची म्हणून सांगिल्लें आसा. कोणाक वेद ज्ञान आसा तर तांणी ताजे वयर श्रद्धा दवरनाची म्हणून. आणि तिन्नीचे संशयात्मा असुर म्हणून भारी खतरनाक जन सक्कड समाजांतू थोडे जन अशी आसाची. कोणाक वेदशास्त्र ज्ञान आसा, ताजे वयर श्रद्धा आसा,
जाल्यार परम पुरुषोत्तम भगवान तन्नीची सर्व कारण कारण म्हणून त्यांनी विश्वास करचे तयार नाची म्हणून सांगितलं असल हे असुर जन हे जन्मान तुची नरकावच तशी असुरी प्रवृत्ती निमित्त पावताची म्हणून सांगितलं तश म्हणताना सूर म्हळ्यार कोण सूर म्हळ्यार कोण सूर्या किरणाचे अनुक्रमण कोर नसेल जनाक सूर म्हणेल असं त्यांनी अवगामी त्यांनी दैवित्यमान म्हणून सांगितलं ऋग्वेदांत कोणाले चित्त मन दृष्टी देवाल चरणार विंदांतू घडून अस आणि त्या प्राप्त करच करतीर त्यांनी पुरा कार्य करताची तांका सूर म्हणेल असं हे हन्नी सूर जन आणि अवगामी जन म्हणून हन्नी केदने आत्मसाक्षात्कार कोण घेवचारी असताची म्हणून आणि असल जन कोण देवा प्रिती असताची त्यांनी देवाला ऐकताची आणि देवान सांगील म्हणके करताची आणि आमक सांगील असतं त्यांनी आम्ही त्यांनी सांगील म्हणके ऐकू का त्यांनी आमगेली प्रगती जाता म्हणून तांकां दैवित्यमान म्हणून सांगील असतं ताजे अर्थ कसं नाही उदाहरण रुपारी आता आम्ही काळका चमकता असताना आमकां सने देख पडतवे खंय बाय अस खंय फोंड अस खंय चिक्कोल अस ना भिवून भिवून चमकता आम्ही जाल्यार पकणे प्रकाशारी उजवाडांतू किंवा टॉर्च घान चमकताना आमकां कळता ओ हांगा फोंड आसा हांगा चिक्कोल आसा आमी जाग्रतेर धैर्येर चमकताची तशीची हे सूर्यजन दैवित्यमान असेल निमित्त तांकां गोत्त असता की तांगे आध्यात्मिक चेतना त्यांनी वाडोवन कशी भौतीक हंतू फसनाशी आणि त्याने आत्मसाक्षात्कार कोण घेवेत म्हणून ताकाची तांगेल आम्ही ऐकू का म्हणून सांगेल असं आणि अशी म्हणेल असं एक पद्य असतं पुढे मिले सूर मेरा तुम्हारा म्हणून कोण देवाल सुरान सूर मेळत की तांकां सूर म्हणेल असं आणि कोण बेसुरा असतं तांकां असुर म्हणून तांकां सांगेल असं तशी आम्ही देवाला अनुभूत जावन आस का म्हणून सांगेल असं असल्यान आमकां कळता की असुरी प्रवृत्ती कसं नाही म्हणून दोन्ही परिच्छेदान सांगेल असं आत्म हा म्हणून आत्मा मान घालताची असुर जन म्हणून असुरी प्रवृत्ती जन म्हणून त्याला आम्ही भगवद्गीतांत ऐकल्या की आत्माक मान घालच्या जायना शाश्वत जावन असेल रूप ते ताका पेस्कतीन की उज्जैन की पावसान की खंयच्याना मारच्या जायना तशें असल्या आत्मा मारच्या कशी हे कळच्याक आम दृष्टांत श्रीमद भागवतामांतू 11 अध्यायांतू 20 अध्यायांतू 17 श्लोक असं ते पळोवया आमी नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्तिरीतं पुमान् भवाब्धिं न तरेस आत्मः नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम म्हणल्यार नृदेह म्हळ्यार हे मनुष्य देह जन्म हे वेल डिझाईन बोट खंय हे भवाब्दी दाटच्याक आत्मा साक्षात्कार करून हे दाटच्याक भवसागर हा नृदेह मनुष्य जन्म वेल डिझाईन बोट म्हणून जाल्यार सुलभम सुदुर्लभम म्हळ्यार सुलभम कसं नाही ह्या जन्म मेळतरी आत्मसाक्षात्कार करून आध्यात्मिक चेतना वाढवून घेवचे सुलभ खंय तर दुर्लभ कसं नाही पुरा योनी दुखून दाटून मनुष्य जन्म प्राप्त करचे हे देह प्राप्त करचे भारी दुर्लभ म्हणेल उदाहरण दिवच्याक आम्ही खंयचे नैसर्गिक उद्याना वचून बेसलारी दोळ बंद केल्यार आमकां कसं नायक पडता मस्त पशु पक्षी जेन्ना पुरा चिलिपिली करता आसाची भवर आवाज करता चंद लायक जाता आमकां नमूनवार रूख असता 100 वर्ष पुढेचे 200 वर्ष पुढे रूख पळोवच्या मेळटा आंबे रूख चिक्कू रूख नमूनवार तण पळोवच्या मेळटा एक तण दुसऱ्या तणा म्हणके दिसना आणि थंय नरमनश भारी अप्रूप गुंताची हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार भारी व्हड आसा की 84 लाख स्पिशीजांतू खाली 4 लाख स्पिशीज योनी खाली मनुष्याक म्हणून सांगेल काय बाकी पुरा 80 लॅक्स आणि पुरा प्राणी पशु पक्षी मासोळी रूख हांकां हंत दिलेलं असं म्हळ्यार 4/84 केल्यार खाली 1.66% मनुष्य योनीक तितले म्हूण सांगिल्लें म्हणटा ते कितले दुर्लभ असं म्हूण सांगिल्लें प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम हे भोटा चलेतल कोण आमगेल परमपूज्य गुरु महाराज त्यांनी पदे पदे आम्ही हकडतकड मार्गार भटकनाशी गुरु कर्णधारम आमगेल कान धोरण त्यांनी पथ प्रदर्शन मार्ग प्रदर्शन करता असताची म्हणून सांगितलं तांगेल आश्रय घेऊ का म्हणून आणि मयानुकूलेन नभस्ते रीतम कशी एक दोणीक बांद्रार पावका जाल्यार एक स्ट्रॉंग राईट डायरेक्शनार पुश जावका तशीची आमकां एक लायक हे जावका जाल्यार वेदशास्त्राच्या आमी ज्ञानाचे आश्रय घेवका वेदशास्त्र आमगेले स्फूर्ती प्रेरणा जागृत करता आणि आत्मसाक्षात्कार करून घेवच्याक आमकां मदत करता म्हणून वेदशास्त्राचे ज्ञान आम्ही प्राप्त करून घेवका म्हणून सांगिल्लें पुमान भवाब्दीम नतरेसा आत्मा म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आम सगळ्यां हृदय मनुष्य जन्म मेळ्ळा गुरु कर्णधार
परंपरागत जावन आशिल्लो गुरु महाराज आमकां आश्रय दिता आसाची, वेदशास्त्राचो आश्रय आसा. तशें म्हणटा हे उपयोग करनाशी कोण मनुष्य जन्मा येवन तागेलें नश्ट करत की जीवन आसुरी प्रवृत्ती दाखोवन अंधे ना जावन त्या तसल जन आत्माक मारता आसाची म्हूण सांगिल्लें आसा. हांगा आत्मा मारच्याक आमी शाब्दीक अर्थ घेवचे जायना. श्रीपाद मध्वाचार्य हांणी सांगताची की पुरो हाका 3 नमुने अर्थ आसखे. शाब्दीक, नैतीक अर्थ आणि लाक्षणिक म्हळ्यार आध्यात्मिक अर्थ म्हणून. श्रील प्रभुपाद सांगताची देवकी मैयाले सपुत्र मोर मत्ताची. इकडे बलराम देव जाता, इकडे कृष्ण परमात्मा येता. तशी हे स चेडू म्हळ्यार आमगेल्या हें आसता कसं अनर्थ निवृत्ती करच्या अनर्थास आसता हे पुरा. हे अनर्थ जावन जाता निवृत्ती जावन जातरी बलराम येवन आमकां बल दिता आनी इकडे कृष्णाक आमी चरणारविंदा प्राप्त जाताची. तशीची हांगा आत्मा हाचे आमी लाक्षणिक आध्यात्मिक अर्थ घेवका की कोण आत्मा निज धर्म देवाक चरणारविंद पावन आमगे आध्यात्मिक चेतना वैर कोण पळोवन देवाल दृष्टी दवरून देवाल चिंतन करनाशी आसुरी प्रवृत्ती कोण दवर की त्यांनी आत्माक निज जावन आशिल्लें ताचें काम नश्ट करता आसाची म्हूण सांगिल्लें आसा. सांगच्या गेल्यार हे पेन आसा, पेन बरोवचे खातीर कामां येता वय नव्हे. त्या सोडून हांव लेखलारी की हांगा हे वणतीरी मोळ मारका हे पेनान ते मोळ मारता म्हूण लेखलारी आनी मारता गेल्यार एक धोड मोळ हे मोळ भितर वतल की वणतीन तूं वचना जाल्यार मागीर हे पेन छप्पन चूर जावन पुडी रायल जाता. तशीची प्रभुपाद म्हणटाची स्वामी की आमी कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन म्हळ्यार देवा प्रीत करची. त्या सोडून विंगड कसं नाही केल्यार आमी आमगेलें अस्तित्व मिटयताची आनी आत्मा जेताची म्हूण सांगिल्लें आसा. मुखार सांगिल्लें आसा की आमी हे आध्यात्मीक अवेरनेस चेतना हे आमी रक्षण कोन्न दवरका. कसने जाल्यार डामाडोल जाल्यारीची आमगेलें मेन कार्य म्हळ्यार आमी ताची चेतनाक आमी रक्षण कोन्न दवरका म्हणून. पांडवांक एक राशी बाद विपद आयला जाल्यार कृष्ण परमात्मान तांणी चरणार विंद सोवणी. सुभाषित मालान सांगिल्लें आसा की कशी उदाहरण रुपारी एक परिवार वांचोका जाल्यार एक मनशाल त्याग करीत खंय, तशीची एक समाजा वांचोका जाल्यार एक परिवारा त्याग करीत म्हणून आनी एक फुल कंट्रीक वांचोका जाल्यार एक सिटीक त्याग करीत म्हणून. जाल्यार केदन स्वताल वांचोवची वेळ येता तर पुरा त्याग करका म्हूण सांगिल्लें आसता. हाचे अर्थ हे म्हळ्यार आमकां आमी आध्यात्मीक चेतना आमी मार्ग देवाक करची प्रिती हे आमी बचोवन दवरका विंगड पुरा आमी त्याग करच्याक सक्षम जावन आसका म्हूण सांगिल्लें आसा. तिन्ही परिच्छेदांत अशें येता की आत्मसाक्षात्कार करचे खातीर श्रेष्ठतर आनी सुविधा म्हळ्यार मनुष्य जीवन म्हणून. म्हळ्यार मनुष्य जीवन मेळचें आमकां श्रेष्ठ आसा म्हणून आमकां मस्त उत्तरदायित्व कर्तव्य आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. श्रील प्रभुपाद कितले चंद कोण सांगताची की आतां न्यायालयांत आमी पळयताची एक व्हड न्यायाधीश येता, हायकोर्ट जज, तो काळ कोट घालून येवन बसता आनी एक 10-15 मिनीट येवन बसता. तो दोग जाणां कशें की आयकता, आयकून कशें की निर्णय बरोवन वता. ताका मेळचे पगार म्हळ्यार करोड कटले नासता. आनी तेच न्यायालयान तूं एकलो पिवन वॉर्ड बॉय की ऑफिसर बॉय म्हणटा पळय तो काम आसता. सकाळ 8 दुखून रात्री तो काम करता आसता. त्या 5 मेळा बिल्डिंगान तूं च्या वांटूच की बिस्कीट वांटूच की आनी पुरा कागज पत्रार स्टॅम्प मारच की असं पुरा बिट्टे काम करता आसता तो. तर ताका पगार मेळचे कितले की ಸ್ವಲ್ಪ हजार कटल्यान मात्र ಸ್ವಲ್ಪ हजार दुड्ड ताका मेळचे. अशें दिसता की हे न्याय मंदिरान तूं अन्याय जाता आसा म्हणून. तर तुमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा की त्या न्यायालयान तूं न्यायाधीशाला एक व्हड उत्तरदायित्व व्हड एक कर्तव्य आसा, जिम्मेदारी आसता काम. कसन तें ताण घेतिल्ल्या निर्णयाक कोणाकाची जीवन दान जाता किंवा मृत्यू दंड मेळटा, कोणा मस्त दुड्ड मेळटा, कोण कंगाल जावन वता पूण तागेलो निर्णय मस्त महत्व आसता. ताका सुविधा बी तितले दिवन आसताची बट तागेलें कर्तव्य उत्तरदायित्व व्हड आसता म्हणून. तशी आमगे मनुष्य जन्म आमकां कर्तव्य कसं उत्तरदायित्व व्हड सुविधा दिलेलें आसा. त्या सोड आमी विंगड केन्ना केल्यार मनशा प्राण्याकिना हीन वचून पावताची म्हूण सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. म्हणून मनुष्य जीवन श्रेष्ठ अशी म्हूण सांगिल्लें आसा प्रभुपादान. जाल्यारीची आमी हे दायित्व आत्मसाक्षात्कार करून घेवच्या करनाची म्हणून. पिवनान केल्यार कसं दंड आसल्यार ताका 100 रुपयार दंड आसता. तशीच प्राण्यान कसं दंड केल्यार तांकां 100 रुपयार कसं शिक्षा आसता, तांणी करनाची. जाल्यार मनुष्यान कसं दंड केल्यार देवाल करनाशी ताका 100 रुपयार दंड मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा श्रील प्रभुपादान. कशी यमदूत मरतरी मृत शरीरा व्हरच्या येना, तो कोणा व्हरच्या येता? मन बुद्धी अहंकार MBA हे 3 जणां व्हरच्या वता. आत्मा व्हरच्या जायना, तो शाश्वत आसता. जाल्यार तो आसक्त जावन आसता मन बुद्धी अहंकारा वट. त्याच तूं सूक्ष्म शरिरा वट धांवन वता.
मुखारी हांणी सांगिल्लें तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, असुरी प्रवृत्ती अधोगामी जन आशिल्ले त्यांनी नरका वचून पावताची म्हणून सांगिल्लें आसा. नरकाचे 28 नमुने नरकाचे श्रीमद भागवतामा 5 स्कंदा वर्णन केलेलें आसा. बरी भयानक असते. आमगेली कार्यालयकारी आमकां तशी पेटताची म्हणून सांगिल्लें आसा. शिला प्रभुपाद म्हणटाची की आम्ही ह्या जन्मांतूची प्राण्याकिना हीन कशी राखताची म्हणून कितले सायंटिफिक डेव्हलपमेंट एडवान्समेंट अशे प्रमाण केला रेची जाल्यार आमी हे निद्रा आहार भय मैथून हांतूच आसाची म्हणून ताजी फॉर्म चेंज जाला खाली पर्पज तेच भरला म्हणून. उदाहरण दिवच्याक आतां प्राणी पुरा पळया लेवन लेवन खाताची डुक्कर माजर सुणी पुरा आमी तेची पॅकेट फूड कट करून लेवन खाताची आणि प्राणी पुरा हन्नी पूरा रस्ते फतरारी तांकां लायक न्हीद पडता. आम्ही न्हिदोच खंय एक लायक हंतूळ मऊ हंतूळ उशेन एसी घालून थंड करून न्हिदताच न्हिदोन जातरी ना प्राणीक ना आमकां कळना आमी कोण खंय आसाची म्हणून. आणि प्राणी तांगेले आत्म संरक्षणा खातीर तांणी नख आनी तांगेले हें दाखयताचे जाल्यार आमी न्युक्लियर वेपन बांदून आमी रक्षण करताचे हे पुरा करताची जाल्यार इतले एडवान्समेंट कोरने आमी हे प्राणी प्रोपेन्सिटी म्हणके आमी राखता आसाची मनुष्य म्हूण प्रभुपाद सांगता आसाची. ताकाची हे सभ्यता आसा हे सोल किलिंग आत्म हा जाता आसा म्हूण तांणी सांगता आसाची. आनी मुखारी हाचे दुश्परिणाम मस्त जाता आसा म्हूण सांगताची. कसं न्हय स्ट्रेस मॅनेजमेंट केन्ना पळयल्या वेसून माजऱ्याक स्ट्रेस मॅनेजमेंट आयलेलं आसा न्हू स्ट्रेस आयलेलं आसा कोणें पळयलें की आत्म करता आसा ताणें आत्म सुसायड करता आसाची ना आर्टिफिशियल शॉर्टेज म्हूण आसता. इतलं धनधान्य प्रचूर मात्र आसता जाल्यार हिची आर्टिफिशियल शॉर्टेज करता ताजे आनी तांणी भुकेन मरताचे आमी पुरो मनुष्य. प्राणी केन्ना पळयल्या की अशें भुकेन मरचे ना आम्ही वखत घेताची निद्दे मात्री न्हिद काडच्याक जाल्यार प्राणी केन्ना घेतील पळयल्यास की ना 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 खाली मनशाक मात सांगिल्ली इतलं बुदोंत मनुष्य असल्यारीची आम्ही प्राणी की ना हीन राबून हे निद्रा भय मैथून आहार हांतू कशी आमी प्रगती करून करेत म्हणून तांतू बंधनान गुंतलेले आसा शिवाय आत्म साक्षात करून देवाच्या चरणारविंदार कशें पावचे म्हणून आमी केन्नाय शोधन केलेलं ना म्हणून. ताका आमी खाली आत्मा न्ही देहा मारचे सिव्हिलायझेशन आसा म्हूण शिले प्रभुपाद सांगताची. ताकाची आमकां एक हायर कॉन्शियसनेस दिलेलो आसा ताजे हायर पर्पस आसा ते आमी उपयोग करून घेवपा म्हणून. उदाहरण रुपारी कशी एक कोणाल्या हातान तूं मर्सिडीज बेन्झ कार येता ते मर्सिडीज बेन्झ कार व्हड एकदम पॉश म्हारग कार ते खंय चलोवका एक्सप्रेस हायवेर वय की न्ही लायक कोण बॉम्बे कलकत्ता या मुंबई पुना एक्सप्रेस हायवेर चलोवका जाल्यार इथे एक गद्द कोसितले एक दिल्लर बेन्झ कार ते गोत आसतले तो खंय चलयतलो गद्द कोसूच्याक तशें म्हणटाना ते मर्सिडीज कार छप्पन चूर जावन वता तशें टायर फुटून वता आनी ते गद्दय पुरा वायट जावन वता आनी त्या गद्द कोसितले मात्ते उसळ जावन वता म्हणटाना शरीर पर्यावरण आत्मा तिन्नीक आमी मारून घालताची म्हूण सांगिल्लें आसा. ताकाची आमकां हे जे मेळ्ळेलें आसा मनुष्य देह हे एक्सप्रेस हायवे म्हणकेची जाल्यार आमी एनिमलिस्टीक प्लेजर म्हूण करता आसाची मारी प्राण्या म्हणके भोग करच्यान तूं कोर न्हू आमी हांतू वेदना भोगता आसाची म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी भारी बुदोंत स्पिशीज खंय प्लॅनेटारी जाल्यार इतले नेग्लिजंट यूज करताचे आमगेले मात्ते म्हूण सांगता आसाचे प्रभुपाद. आनी ताजे निमित्त समतोल राबना जिवनांत राखचे डामाडोल जाता आसता म्हणून ताकाची आमगेल हे कॉन्ट्रिब्युशन कसं नासका हे आमी भौतीक जगांतू आमी भौतीक कॉन्ट्रिब्युशन करचें ना आमगेल कॉन्ट्रिब्युशन म्हळ्यार आध्यात्मीक रुपार आमी कॉन्ट्रिब्यूट करयता म्हूण सांगिल्लें आसा. मुखार एक सान उदाहरण दिलेलें आसा हें सांगच्याक की एक चायल्डाक IITन तूं एडमिशन मेळटा. IIT म्हळ्यार एक भारीची प्रतिश्ठीत विद्यापीठ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे ते भारी कश्ट थंय रिकच्याक जाल्यार एक चायल्डाक तांकां एडमिशन मेळटा. एडमिशन मेळून जातरी तागेलें कसन उत्तरदायित्व कर्तव्य प्रायोरिटी आसका चांग मार्क मेळका ताका लायक वाजूका आनी पास जावन एक मर्यादेर जीवन व्यतीत करता म्हणून वयना जाल्यार ता पकणे ते एडमिशन घेवन जातरी हा म्हाका एडमिशन मेळ्ळें आत्तां हांव म्हाका खसन लायक खावच्या मेळत हांगा म्हूण पळयल्यार कॅम्पसान तूं हांगा इडली सांबार लायक मेळत की हांगा पावभाजी मेळत की लायक तेच आलोचन करता राबल्यारी हगूर हगूर तागेलें कसन तागेलें निज कार्य वाजूचें थंय दुखून मन भटकता गेलें हगूर हगूर मार्क उण मेळटा. अशी दिवस येता की युनिवर्सिटी ताका एक्सपेल करता काण घालता तेदन कसन जाता ताका मर्यादेर जीवन करचें आनी तागेलें मेन जें कारण आशिल्लें ताका पोट्टा खावच्या कसन जाय त्या वेळ मेळना म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगतात शिला प्रभुपाद आमी वरी हे IITचे म्हणकेच आमगेलें हें जीवन खंय मनुष्य जीवन मेळ्ळां आमकां त्या कसं करता आमी
आध्यात्मिक चेतना आमगेल्या रक्षण करून वाडोवन घेवका आनी वैरी देवाल चरणार विंदर गाडून सुरा म्हणके आमी राबका त्या सोडून आमी आमगेले हे कशी आमी भोग करचे त्या कशी म्हूण लेखलारी कांय चलना म्हूण सांगता सच आमी आनिकेची लोवर स्पिशीज आनिके तो गूज योनीन वचून पावताची म्हूण सांगिल्लें श्रील प्रभुपाद मुखार म्हणटाची की आमी हे मटिरियल प्रॉब्लेम भौतीक जे समस्या आसा ताका भौतीक निवारण काडचें जायना ताचे खातीर आध्यात्मिक दृश्टिकोन जावूकाची म्हणून तांणी अशें सांगता सच आमकां एक हायर कॉन्शियसनेस दिला आनी हायर प्रॉब्लेम सॉल्व करता तशें आमगे मना बुद्धी आमकां एक मनुष्य जन्म मेळ्ळो ते आमी साक्षात्कार करून ताची सार्थकता हाडका म्हूण सांगताची भक्त जलल जन हेच करताची तांणी स्वता हांवें आत्म साक्षात्कार करून घेताची आनी दुसऱ्या हांवें देवाल कृष्ण प्रिती तांणी वांटिता आसताची प्रिचींग करता आसताची ताका तांणी हे जन्मांतूची चांग कोरून राबताची देवा प्रिती करून अनेक जन्म तांगेले सुखमय वता म्हूण सांगिल्लें आतां हे कन्क्लूड करच्याक समरी करच्याक अशी आमी कसन कळ्ळें आमकां असूर्य नाम ते लोके अंधेना तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः असुर आनी सूर कोण म्हूण आमकां कळ्ळें असुर म्हळ्यार 4 दांत आसका 2 शिंग आसका व्हड पोट आसका विक्राळ अक्राळ रूप आसका असल्यांक असुर म्हणका म्हूण ना हे आमगेली मनुष्याल प्रवृत्ती अशी आसता की आमी असुरी प्रवृत्ती जावन आसताची म्हणून रामायणांत पळयल्यार तुमी दोन्ही दिकांत युद्ध जाता आसतना रामाले प्रभू रामचंद्राले वानर सेना आशिल्ली तांणी पुरा दैवीक प्रवृत्तीची हाकडे असुर राक्षस आशिल्ले जाल्यार कुरुक्षेत्रांत पांडव कौरव आनी मनुष्य आशिल्ली न्हू जाल्यार दुर्योधनाले मनुष्य जावन आशिल्ले जाल्यार आसुरी प्रवृत्ती आशिल्ले अशें म्हणटाना मनुष्य जाल्यार असुरी प्रवृत्ती आसल्यार तो राक्षसूची म्हणून हे आमकां विशय कळ्ळें ताका आमी सूर जावन दैवक्तिमान जावन देवाकय चरणार पळोवन आमगे जिवन सार्थक करता म्हणून कळटा दोन्ही विशय आमकां आत्मा हा विशय कळ्ळें की आमी कशी आत्मा मारता आसाची म्हणून आमी स्पिरिच्युअल अवेरनेस ऑफ द सोल आमगेले आध्यात्मिक चेतना आमी वाडोवचें आमगेलें निज कार्य देवा प्रीत करचें निज कार्य ते आमकां स्पिरिच्युअल ऑपॉर्च्युनिटी मनुष्य जिवन मेळ्ळेलें ते सार्थक करनाशी ते नश्ट कोर न्हू हे फसोवन आमी कशी आत्मा करताची म्हणून कळ्ळेलें आसा आमकां आमी आत्माक वंचीत दवरता आसाची की आमी ह्या आध्यात्मिक जिज्ञासा दवरनाशी आत्माक वंचीत दवरताशी म्हूण सांगलां श्रील प्रभुपादान जाल्यार हे हातूं पुरा जे एक चांग विशय कसो म्हळ्यार हे आध्यात्मिक मार्गार चमकतना हाचे एक गौरव महिमा महात्मा कसो म्हळ्यार आमी खंयचेय सान रुपारी एक संकल्प केल्ले म्हणले का की दिवसां हांव अर्दे घंटे देवाले स्मरण करतलो चिंतन करतलो उपासन करतलो किंवा जप करतलो देवाल विशय पुस्तक वाजितलो देवस्थाना वतलो प्रसाद वंटितलो अशें म्हणून आमी सान संकल्प करून नितदिन निस्वार्थ भावनार देवा प्रीत करता रबलारी ताजी व्हड म्हळ्यार आलोचन करना तितून ताजी व्हड लाभ आसा म्हूण सांगिल्लें आसा हे करता आमी ह्या मनुष्य जन्म त्याग केल्यारीची देव म्हणटा भगवद्गीतांत अनेक जन्म आमकां सुचिनाम श्रीमताम घे हे म्हळेलें आसा की आमकां एक ब्राह्मण कुलांतू जन्म मेळटा किंवा एक वैश्य नासल्यार एक क्षत्रिय कुलांतू खंय आमकां आहार निद्रा खातीर टेन्शन घेवका म्हूण ना तदान आमकां ते प्रचूर मात्रार आसता खाली आमी आमगेली आध्यात्मीक मार्ग कशी गुरुला आधार घेवन वेदशास्त्राला आधार घेवन आमी कशी वचेत म्हूण ताचें आलोचन करूं म्हणून ताकाची नारायण स्मृती करूकाची आमी कोणाक निमगिताना अशें निमगिताना कशें आस रे तूं ताणी म्हणटा सौख्य आसा म्हूण वय देह सौख्य आसा आत्म सौख्य आस की ते रोग लागिले नश्ट जाल्यार आत्म सौख्य आस की ते पळोवचें निज आमगेलें हें ते सौखी करची कशी हरिनाम संकीर्तन करून देवाल जप करून देवा उडगास करून आनी नवविध भक्ती करूनची ते परिपूर्ण करूं हांगा हांव सांगून विराम दिता कसने चूक जाल्यार म्हाका क्षम करता कसने अपराध सांगल्यार अपराध लेखल्यार म्हाका क्षम करता आनी कसने चांग म्हूण सांगल्यार हे पुरा भक्तजनान म्हाका सांगून दिलेलें तांगेली खाली हांव रिपीट करता आसा तेवे म्हागेलें संसन उतरान ते देवाल चरणार विंदाल गुरुल चरणार विंदाक हांव समर्पण करता हरे कृष्ण